नमस्कार पोया प्राइम खबरो। गोयात आतंकवाद्याच्या हवाई हल्ल्याचे ट्रेनिंग इंडियन मुजाहिद्दीनाचो सय्यद अफाक उत्तर गोयात 5 दीस घेऊन गेलो पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग पुलिसांक पत्तो ना पळयत रिपोर्ट। मुरगांव बंदरा लागसार खोल अरबी समुद्रात नुस्तेमारीक गेल्या 2 जाणांक बुडून दर्यादेग पुलिसांक मेळ्ळी एकल्याची कूड, एकलो बेपत्ता, सोद चालू, बोट कर्नाटकातली। आदलो मुख्यमंत्री दोतोर बिलीच्या कुडीचेर सरकारी सन्मानान निमणे संस्कार, वेगवेगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी हजेरी लावन घरच्यांक दिलो धीर, बरो सर्जन चणाक्ष राजकारणी गेलो। वन रँक वन पेन्शनाचो उपास आदले लष्करी कर्मचाऱ्यांनी घेतलो फाटी, प्रधानमंत्री मोदीच्या उतराक मान, सरकारान 3 पानां केल्यार आंदोलन चडार पडटले म्हूण शिटकावणी। शिवोले स्कुलात शिक्षकान चलयेचेर केल्ले बलात्काराची गजाल खंय फट, शाळेक बदनाम करपाचे कारस्थान, आदले विद्यार्थ्यांचो गट काय गांवकारांचो आरोप, चलयेची आवय मागता न्याय। आणि अष्टमीचे दुसऱ्या दिसा सगळ्याक दहीहंडी, महाराष्ट्रातले उत्सवाक गोयातूय नेट, गोयचे शारांनी गोविंदाचे पंगड, क्लबांच्यो दहीहंडी, राधाकृष्णाच्यो वेशभूषा, राती मेरेन उत्सव। खबरो विस्तारान। गोयांत आतंकवादी हवाई हल्ल्याचे ट्रेनिंग घेतात। इंडियन मुजाहिद्दीनाच्या आतंकवादी हवाई हल्ल्याचे ट्रेनिंग घेवन गोयांत येतात। जानेरात बंगळुरात धरिल्लो सय्यद इस्माईल अफाक हो खापो टेररिस्ट नोव्हेंबर 2013 5 दीस उत्तर गोयात राउंड पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग घेवन गेलो। पुलिसांक पत्तो लागलो ना, प्रुडंटाय ह्या ट्रेनराचो सोद घेवपाचो यत्न केलो। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण नरेंद्र रमण म्हूण बेंगळूरचो एकलोच ट्रेनर गोंयांत येवन पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग दिता। ताचे केरी भाड्याचे घरूय प्रुडंटान सोदले, मात तो मेळ्ळो ना, पळयात रिपोर्ट। गोंयांत बाटलू हेडली यासिना सारकेले आकांतवादी पुलिसांक जाग माग लागनासतना रावून गेले। आतां टेररिस्ट येवन हवाई हल्ल्या खातीर गोंयांत पॅराग्लायडिंगाची ट्रेनिंगय घेवन वचपाक लागल्यात। बेंगलोर जानेरांत धरिल्लो इंडियन मुजाहिद्दीनाचो सय्यद इस्माईल अफाक ही गजाल उलयला। अफाकान खंय गोंयांत नोव्हेंबर 2013 5 दीस पॅराग्लायडिंगाची ट्रेनिंग घेतिल्ली। ट्रेनिंग सोंपोवन ताणें पॅराग्लायडिंगाचे सेकंड हँड 2 किट घेतले। इंटेलिजन्स एजन्सीच्या कोतान लष्कर ए तोयबाचे आतंकवादी खंय पॅराग्लायडिंगाची ट्रेनिंग घेतात। एरियल ड्रोन आणि पॅराग्लायडिंगाचे सामानूय त्या आतंकवाद्यांनी घेतलां। ह्या ट्रेनराच्या तपासात उक्ताडार आयल्या त्यो गजाली अश्यो। अफाक ताका एकट्याकच वेगळी ट्रेनिंग दिवची म्हूण मागतालो। अफाकाक भटकळा पॅराग्लायडिंग जावंक शकता काय ना तें पळोवपाचें आशिल्लें। अफाकाक ट्रेनिंग दिवपी बंगळूरचे ट्रेनराचो प्रुडंटान शोध घेवपाचो यत्न केलो। अफाकाक बंगळुराक धरला। गोंयांत पॅराग्लायडिंग उत्तर गोंयांत केरी, हरमल आनी अणजुणा जाता। इत्सूक भुरग्यांक बेंगलोरच्यान गोंयांत हाडून एकलोच पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग दिता तो थंयचो नरेंद्र रमण। रमण बेंगलोरचो। गोंयांत ताची सिजनल ट्रीप आसता। आयलो की तो पेडण्या केरी ह्या घरात भाड्याक रावता। ताचे बरोबर एक जाणटो दादलो आनी एक बायलमनीस ट्रेनिंग दिवंक आसतात। केरी ह्या पठाराचेर तो पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग दिता। ऑक्टोबरात टुरिस्ट सीझन सुरू जालो की तो गोंयांत येता। फाटलीं 5 वर्सां जालीं हें चल्लां। अफाकाची ट्रेनिंग गोंयांत नोव्हेंबरांतच जाल्या। नरेंद्र रमणाचें नांव सोदून अफाकाच्या ट्रेनिंगे विशीं खात्री करपाक ताका संपर्क करपाचो आमी यत्न केलो, मात तो गोंयांत ना। तो फोनय उखलिना। मात हुस्क्याची गजाल म्हणल्यार आकांतवादी करता करता हवाई हल्ल्याचे ट्रेनिंगय गोंयांत घेवन वचपाक लागले। भटकळा कडेन संबंद आशिल्लो हो इंडियन मुजाहिद्दीनाचो खापो आकांतवादी 2013 गोंयांत रावन मजा मारून गेलो। म्हणजे बाटलू हेडली उपरांत यासीन भटकळ हणजून रावन गेल्या उपरांतय हांगासरले सुरक्षा यंत्रणेन कांयच देख घेतिल्ली ना। तांचें इंटेलिजन्सय मात्तय सुदारलाशें ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, पेडणे केरीच्यान विलास आरोलकार आनी तुळशीदास च्यारी। आयतारा सकाळी मुरगांव बंदराकडच्यान खोल अरबी समुद्रात नुस्तेमारी करपाक गेल्या बोटींतल्या 2 जाणांक बुडून मरण आयलें। कोस्टल पुलिसांक उपरांत बोटींतल्या बाकीच्यांक घेवन एकल्याची कूड मेळ्ळी, जाल्यार बुडिल्ल्या दुसऱ्याची कूड अजून मेळूंक ना। नुस्तेमारी करपाक गेल्ली बोट कर्नाटक मापलेतली। बुडिल्ल्या साथीदाराक वाटोवंक म्हणून गेल्लो तोच बुडलो। बोट मलकायच्यान भायर गेल्ली फिशिंग गेल्ली तेन्ना ते डीप फिशिंग बॉल तेन्ना एक कोण तेंच्यो
क्रू मेंबर पडलेलो सकयल आनी ताका वाचोवपाक तांणी तांडेल गेल्लो आनी तेणी ताका वयर काडलो आनी ते काडटा आसतना तांची रशी एक म्हणटा कट जाली रोप तेचो आनी तो तांडेल सकयल पडलो आनी तो मिसींग जालो आनी एकटो तो इंजर्ड आसलो म्हणून वयर हाडटलो पूण आनी वयर मागीर तो डेड जालो ती भायली बोट ती मंगळूरची ते अशें करून भायर डीप सी फिशींग करून येताय न्हू ते फिशींग करून येता तेन्ना तेंगे तें झाड दिसता ते फेनाक गेले म्हण ते झाड हाटापा मरे ते देंवताय केन्ना केन्ना तांडेल आहा तो देंवता नाजाल्यार कलाशा देंवयताय अशें करून ते लेबर तो आनी तेका देंवयलो तेंगेले कितें चुकलां तें म्हाका कांय सांगूंक शकना हांव लास्टाक हे एकलो सेफ जालो पळय एकलो थिंगा गेलो एकलो सेफ जालो ते घेवन येताले ते घेवन येता म्हळ्यार चड डीप न्हू ते चड डीप म्हणटकूच तो घेवन येता तेंका थिंगा टायम वेस्ट जालो आनी तो हिंग वयर हाडून 108 घाल तेन्ना सोंपलो. गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री दोतोर विलीच्या कुडीचेर आयतारा निमणे संस्कार जाले. विलीचे सोयरे इश्ट आनी राजकी फुडाऱ्यांनी विलीच्या निमणे संस्काराक हजेरी लावन घरच्यांक धीर दिलो. शुक्रारा मणिपाल हॉस्पिटलांत उपचार घेतना विलीक मरण आयिल्लें. निमणे संस्कारा वेळार पुलिसांनी सलामी दिली. दोतोर विली भौसाचो फुडारी, एक बरो सर्जन आनी चणाक्ष राजकारणी म्हणून ताची वळख. In the end, all of us have to be grateful for whatever little we get or for whatever little we can do. I'm not saying we can conquer the world, but whatever we do, we must thank God. I will rise on eagle's wings. घेऊया एक विराम.